बायलेक ह्या संवसाराचें पडलां, कित्याक आपूण आपले पोतीक कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को. फकत तुमच्या आदावाक सोगोट फावो ते पोरी जावचे खातीर आनी तुमी सगल्या काळजान आनी असो तो आपणाचेच भितर दोशी ओडटा. तशेंच एक लग्न जावंक नासलोले बायलेक वो एक आंकवारीक सोम्याचे पडलां, कित्याक ती कुडीन आनी मनान पवित्र जावंक वावुरता. पूण लग्न जालोले बायलेक ह्या संवसाराचें पडलां, कित्याक आपूण आपले पोतीक कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को. फकत तुमच्या आदावाक सोगोट फावो ते पोरी जावचे खातीर आनी तुमी सगल्या काळजान सोम्याची भोक्ती करचे पासत ह्यो वस्तू हांव तुमकां सांगतां. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोमी म्हजो गवळी. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. 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 पांचवो चोरो मेळटा तुवें, सोमी म्हाका विसो दिता. प्रशांनी दोन उदकाताय, सोमी म्हाका आपूण वता. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. म्हज्या जिवाक नव्यान सोमी सदांच गोठाय दिता. विशाल वाटे वयल्यान सोमी म्हाका चलून वता. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. 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 शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावयात. Alleluia, 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 Alleluia
किती चाकोन तुझी तुका ती मानवली देवान तुका वेचून काढलेली दूत नव्या करोराची किती चाकोन तुझी तुका ती मानवली देवान तिका वेचून काढलेली दूत नव्या करोराची हालेलुया 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 सर्वेस्व तुमची सोवी आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या म्हणटोच आमी कितें करतले हांव कितें पियेतले हांव कितें न्हेसतले हांव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात असल्या सगल्याची वासपूस करतात ऑन भावार्थी तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणोच देवाच्या राजाच्या नेमा प्रमाणे जिवंक आनी ताकाच मानता तें करूंक जावं दी तुमचो व्हडांतलो व्हड हुस्को आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो त्या त्या दिसाक जे नोश्ट आसा तेंच पुरो ताका जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भावा भयणीनो आनी इश्टानो आमकां सगल्यांक एकूच हुस्को जावं आवय बापायंक जावं तरणाट्यांक कालच्या दिसा आमी तरणाट्यांचेर नियाळ केला आनी आयचोय दीस घडये तरणाट्यांक हो एक हुस्को आवय बापायंक एक हुस्को कसलो हुस्को कसलो हुस्को आवय बापायक भुरग्यां विशीं आनी तरणाट्यांक कसलो हुस्को आनी तुमी घडये हांगा आंगवण्यो करूंक आयल्यांत आनी तातूंतली एक आंगवण तीच आसतली कसली आंगवण आसूंक शकता कसली आंगवण घडये म्हज्या पुताक एक बरी व्हंकल मेळ्ळो व म्हजे धुवेक एक बरो न्हवरो मेळ्ळो तरणाटे केन्नाय विचारतात फादर मोगान केन्ना पडपाचें आतां आमी मोगान पडोनात आतां आमी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करिनात जाल्यार केन्ना करतलीं आनी फादर आतां करिनात जाल्यार मागीर आमकां मेळटलीं मागीर आमी आंकवार उरले जाल्यार मागीर आमी आंकवार उरलीं जाल्यार ही आमची सगल्यांची भिरांत आनी हो आमचो हुस्को कारण आंकवार आसतल्यांक समाजान आमी म्हणटा मान ना घडये आंकवार आसतल्यांक आमी बरे नदरेन पळयना आंकवाऱ्यांची आमी नीत करता वी जज देम कित्याक तो आंकवार रावलो काय आनी आंकवाऱ्यांक आमी आयच्या समाजान कशे तरेन पळयता मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या विशयाचेर
हांव नियाळ करतालो आनी हो विशय जेन्ना पयलोच म्हज्या मनांत आयलो फादरा कडेन हांव भितर भासाभास करतालो आनी कांय लोकां कडेन हांव विचारतालो असलो विशय हांव नको तुमी गोंयांत केन्ना आयकला जाल्यार आंकवाऱ्यांक भेटयल्लो दीस वो आंकवाऱ्या विशीं पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा आनी आंकवार म्हणल्यार कोण आनी कितें आनी हाचेर नियाळ करता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो जायतीं भाग्यवंतां आसात जीं आंकवार आमचे मदें जायतीं आंकवार आसतलीं घोडये 35 पिराय जातकूच घोडये आमचेर टेन्शन येता घोडये चेडवाची 30 पिराय जातकूच आवय बापायचेर टेन्शन जाता कोणा कडेन कोण मेळना कितल्यो सोयरीको सोदल्यो पूण कोणूच काजार जावंक सोदिना जाती कातीक लागून गरीबकायेक लागून घोडये ह्या त्या दुसऱ्या वस्तूंक लागून घोडये सोयरीको मोडटात काजार जावंक सोदिनात काजार जायनासतना आंकवार उरलोल्यांक आयचे नव्यान भेटयलेले आसा आनी आंकवारांक आमचे मदें आसा तांकां आमी कशे तरेन पळोवचे आयच्या पवित्र पुस्तकांत आयच्या वाचपांनी आयच्या सेवाधर्मान आमकां बरे तरेन देवाचें उतर सुटावें केल्लें आमकां दिश्टी पडटा आमी आयच्या नियाळाक आदार कशी मारिया क्लारा ही आमचेच भाशेन एक मनीस आनी हे भाग्यवान जाल्यांत ती वयर थावन पडोंक नात पूण आमचेच सारकी मनशां ती आपणाचें जिवीत जेली आनी भाग्यवानपण जोडून घेतलें मारिया क्लारा हे धाकटेच आसतना ताची आवय बापूय सोंपली ताची घोडये परिस्थिती बिगडलोली घोडये ताका कुटुंबांत सहकार मेळूंक ना कुटुंबाचो ताका आदार मेळूंक ना आनी ताका लागून जेन्ना ती घोडये काजाराची जाली काजार जावपाची जाली तोरणी जाली तेन्ना काजार जावपाच्या वेळार ती एक दुसरोच मार्ग आपणायता ती आपल्या गांवांत वाड्यांत शेजाऱ्याक सोयऱ्याक आसलेल्या पिडेंत लोकांक भेट करता पिडेवंतांची गरजेवंतांची गरीब दुबळ्यांची ती सेवा करता काळजी करपाचो रस्तो घेता आनी ह्या सगल्यांक एकठांवन ती एक संस्था घडटा आनी ही संस्थे वरवीं ती गरीब दुबळ्यांची तशेंच पिडेंत दुयेंतांची काळजी घेता आनी अशें आपलें जिवीत सारल्या उपरांत आंकवारपणीच मोगाच्या भावा भयणीन आपलें जिवीत ती देवा पासत भेटयता देवा पासत अर्पिता आनी ती भाग्यवंत जाता ही भाग्यवंतपणाचो पावडो जडपी भाग्यवंत मारिया क्लारा आंकवारपणी आपणाचें जिवीत देवाक अर्पिता मोगाच्या भावा भयणीन पवित्र पुस्तकांत आमकां कितें मेळटा आंकवाऱ्या विशीं पवित्र पुस्तकांत भाग्यवंत पावलो म्हणटा आंकवार म्हळ्यार उणाकपण न्हय उणेपण न्हय आनी कोणेच उणेपणूय भोगचें न्हय आनी आंकवारपण म्हणल्यार जशें मारिया क्लारान केलें आपणाचें जिवीत देवाक भेटयलें जशें पयल्या वाचपांत आमी आयकलां आंकवारपण म्हणल्यार एक काजारी जिवितांत एक बायल आपल्या घोवाक कशी मानवतली ऑल द टायम शी इज कन्सर्न अबावट हर हजबंड आनी ऑल द टायम हजबंड इज कन्सर्न अबावट हर वायफ आपूण म्हज्या घोवाक कशी मानवतली गो म्हणटा आपूण म्हजे बायलेक कसो मानवतलो आनी सगल्या वेळार आपले बायलेचें चित्ता सगल्या वेळार आपल्या घोवाचें चित्ता आपणे बायलेक मानोक आनी आपल्या घोवाक मानोक कशे तरेन बरें न्हेसूंक जाय बरें करूंक जाय पूण उरफाटे आमी आंकवारांचेर नदर मारल्यार आंकवारांक तांकां सांगातीन आसना घोव आसना बायल आसना दे हॅव अ चान्स दे हॅव एन ऑपॉर्च्युनिटी टू फोकस ऑन गॉड देवाक अर्पण करूंक आपणाच्या जिविताचें आनी पयलें वाचप तशेंच म्हणटा तांचें मन जाता कशे तरेन हांव देवाक मानवतली कशे तरेन हांव जेजूक मानवतली आनी जेजू म्हजो न्हवरो देव म्हजो न्हवरो म्हज्या मनांत देवाक हांव कशी मानवतली तें तांचे भितर पोत्तून पोत्तून गुंतलोलें आसता पूण काजारी जिवितांत म्हजो घोव म्हजी भुरगीं ताका लागून जायते फावटी कडेन प्रश्नूय विचारतात पाद्री काजार कित्याक जायनात आनी आमकां पाद्रींक जर बायल आसली जाल्यार आमचें मन कोणाचेर आसतलें आसलें कोणाचेर देवाचेर बायलेचेर बायलेक पसून भुरग्यांक पसून कशें हांव पयशे जोडटलो म्हजें मन पयशांचेर आसतलें आसलें कालूय हांव म्हणटालो म्हजें मन जेन्ना पयशांचेर आसता तेन्ना सेवेचेर आसना जेन्ना म्हजें मन सेवेचेर आसता तेन्ना पयशांचेर आसना आनी आयज हांव परतें म्हणटा म्हजें मन जेन्ना देवाचेर आसता तेन्ना दुसऱ्या वस्तूंचेर आसना दुसऱ्या मनशांचेर आसना आय कमीट माय सेल्फ टू गॉड एंड जिजस
तुम्ही घोव बायलां आसात, तुमकां जबाबदारी आसात, घोवाची बायलेची तुमकां जबाबदारी आसा तुमच्या आनी म्हज्या भुरग्यांक आनी बायल भुरग्यांक पोसतलो हे सगलो पावटी हुस्को आसता. आंकवाऱ्यांक असलो हुस्को आसना. आंकवाऱ्यांचो हुस्को जावं दी देवाचो, देवाक अर्पण करूं दी. जशें मारिया क्लारान गोरिबांक दुबळ्यांक ताणें जिवीत भेटयलें, तशेंच आंकवाऱ्यांनी आपणाचें जिवीत अर्पण करूंक जाय देवाक. तांचो हुस्को जावंक जाय. आपूण कशे तरेन देवाक मानवतलें. समाजान मोगाच्या भावा भयणींनो आंकवाऱ्यांक कशे तरेन पळयतात. समाजान तांकां उणे लेखतात, तांकां दुबावान पळयतात, तांचेर नीत करतात. वी जज देम. आनी उरफाटें आंकवारांची दिशा घेवया. आंकवारांच्या पर्स्पेक्टिवान प्रमाणे पळयलें जाल्यार, आंकवारींच्या नदरेन आमी पळयलें जाल्यार आंकवारी एकसूरपण अणभवतात. आमी जायते फावटी तांकां किकोन करता जायत, पूण जाणटेपणार जेन्ना उतार पिरायेर पावतात आंकवाऱ्यांक तांकां सांगातीन कोण आसना, सांगाती आसना. आनी हाका लागून ती एकसूरपण अणभवतात. दुसरे सुवातेर तांकां अपूर्ण आवडे आसतात. घडये तांकां काजार जावपाची इत्सा आसली, अनफुलफिल्ड डिझायर्स. घडये कित्याकूय लागून, परिस्थितीक लागून घडये दुडून आसले जायत, घडये तांकां सहकार मेळूंक ना, ताका लागून घडये आंकवार उरल्यान आसतली. तांचे सवें आमी हुस्को दाखोवंक गरज. हे जाणटे पिरायेर घडये ती अपूर्ण आवडे, अनफुलफिल्ड डिझायर्स अणभवतात. आनी तिसरे सुवातेर समाजीक तणाव, सोशियल प्रेशर तांचेर आसता. घडये समाज म्हाका कसो पळयता, हांव खंय वावर करता, हांव खंय भोंवता जाल्यार समाज म्हाका पोत्तून पोत्तून विचारता तूं कित्याक काजार जावंक ना, कोण मेळूंक ना तुका. असले प्रश्न आमी तांकां विचारतात. आनी आयजूय मोगाच्या भावा भयणींनो कोणूय म्हाका धरून, म्हाकाय हुस्को आमच्या तरणाट्यांनी लग्न जावन एक कुटुंब घडचो. आनी आमकां सगळ्यांक हुस्को, आवय बापायक जसो हुस्को आसता तरणाट्यांकूय हुस्को आसता. हांवूय विचारता बाबा केन्ना काजार जातलो. 30 जाली, 35 जाली, 40 जाली म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांनी आंकवार रावंक आमकां नाका. आनी आंकवार रावंकूय हांव सांगना, पूण कसल्याय कारणाक लागून आंकवार उरतात तेन्ना आमी तांकां आंकवाऱ्यांक कशी पळयता. आंकवाऱ्यांक बरे नदरेन पळोवंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. आंकवाऱ्यांक सहकार दिवंक, आंकवाऱ्यांक देवाक आपलें अर्पण, जिवीत आपलें देवाक अर्पण करूंक हुस्कावंक आमकां आयज जेजू सांगता. आनी आयच्या शिव वर्तमानान आमकां मेळटा हुस्को. फाल्यांचो परवाचो हुस्को धरूं नाकात. देवाक आमच्या सगल्यांची हुस्के आमकां खबर आसा, कोणाक केन्ना कितें दिवंक जाय. तशें हांव सुरवातेक म्हणटालो, आमी गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स करतात, आमकां दिसता म्हज्या चल्याक आनी सोयरीक पळोवपाची गरज ना, म्हज्या चेडवाक आनी सोयरीक पळोवपाची गरज ना. आयज अ सोशल स्टेटस टू हॅव अ बॉयफ्रेंड आनी टू हॅव अ गर्लफ्रेंड. गर्लफ्रेंड आसत जाल्यार म्हाका बरें दिसता, म्हज्या कुटुंबाकूय बरें दिसता. म्हज्या चेड्यान गर्लफ्रेंड केला, म्हज्या चेडवान बॉयफ्रेंड केला, असो सोशल स्टेटस बरो दिसता. पूण कितलीं वर्सां तोगता काय तो चेडो, तो चेडू त्याच चेडवा कडेन, त्याच चेड्या कडेन काजार जाता काय. तर मोगाच्या भावा भयणीनो असले मन धरिनासतना जेजूकूय आमचो हुस्को आसा. जेजू आमचे सगळे जाणा. फाल्यां आमकां कितें दिवंक जाय तें तो जाणा. आयचे हुस्के आयजूच काडात, फाल्यांचे हुस्के काडूं नाकात. आमी घडये आमचे प्रश्न, फादर तूं कितें सांगता. फाल्यां सुरवातेक म्हणटालो फाल्यां कोण हांवें पळयला, फाल्यां आमकां चेडू मेळटलें, चेडो मेळटलो म्हूण कोण भरवंसो दिता. आयजूच केल्यार बरें न्हय. आयचे शिव वर्तमान आमकां सांगता फाल्यांचे हुस्के काडूं नाका. बरें शिव वर्तमान घडये खाणा जेवणाच्या संदर्भान जेजू उलयता जायत, पूण आमच्या सांगात्याचे बाबतींत सांगाती विचून काडटा आसतना घडये आमी फुडाराचें चिंतचें न्हय. फुडाराक देव आमकां कोणाक केन्ना कोण दिवंक जाय आनी भासावंक जाय तें आमकां देव वेळार दितलो. आनी काजार जावपाची जी पिराय आसा, काजार जावपाचे जी कोणा कडेन काजार जातली, देव आमकां भासायतलो. येन वेळार देव आमकां विशय आंकवार मारिया आमकां आंकवाऱ्यांक जे आंकवार आसात तांकां समाधान दिता. गिव सॉलस टू द अनवेड पीपल. आनी मनशाची निती परस देवाची येवजण व्हड म्हूण ती सिद्ध करता. समाजाक जाय ते भाशेन न्हय, पूण देवाक जाय ते भाशेन. देव आपणाची नीत करतलो. नॉट अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ द सोसायटी बट अकॉर्डिंग टू द प्लॅन्स ऑफ गॉड. मोगाच्या भावा भयणीनो वेगवेगळ्या कारणाक लागून आयज आंकवार आसात. हांव म्हणटालो घडये परिस्थितीक लागून घडये थोडी विचून काडटात. आनी आंकवारपण म्हणल्यार एक देवाचेंच आपोवणें.
ते आमकां सगल्यांक मेळना, ते घडये थोड्यांक मेळटा, ते घडये आमी नाकारता जायते फावटी. आनी आमच्या समाजांत, आमच्या क्रिस्ती धर्मांत अशी 3 आपोवणी आमकां परतून परतून आयकूंक मेळटात. ते पयले सुवातेर म्हणल्यार काजारी जिविताचे आपोवणे, दुसरे सुवातेर पाद्री माद्रीचे आपोवणे, आनी तिसरे सुवातेर आंकवारपणान जिवीत सारपाचे आपोवणे. आतां आंकवारपण म्हणटा आसतना फक्त काजार जावन आंकवार रावतात असलें न्हय. आंकवार म्हणल्यार टू बी वर्जन, कोणाचो संबंद नासतना आपणाचें जिवीत देवाक अर्पण करप, आपणाचें आख्खें जिवीत देवाक भेटोवप. आनी देवाक भेटोवन कितें करूंक जाय? देवाची सेवा करप. आयचे खुणे वरवीं तुमकां भाग्यवान मारिया क्लाराच्या जिवितांत ताणें आपणाचें जिवीत देवाक भेटयलें आनी आपणाक जाय तें न्हय पूण देवाक जाय तें ताणें केलें. तशेंच आमकां आंकवारांक आयज हेंच आपोवणें, देवाक जाय तें करूंक. तुमकां एक संदी मेळटा, तुमकां एक स्पेस मेळटा, यू गेट अ स्पेस वेर यू कॅन डिवोट युअर सेल्फ टू गॉड. देवाक तुमचें जिवीत भेटोवंक, देवाक जाय तें करूंक. खंय कोणाची सेवा चाकरी करूंक जाय, कोणाक पावोवंक जाय, कोणाक आदार दिवंक जाय. आमकां आनीक कोण ना, फकत आसा तो देव, आनी मनशाच्या रुपान देव आमकां रावता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिविताक आमी आंकवाऱ्यांक तांची नीद करची न्हय, तांकां वायट नदरेन पळोवची न्हय, तांकां आमी सहकार दिवंक जाय. घडये कसल्याय कारणाक लागून घडये आंकवार उरल्यांत, घडये तांकां तांचे कडेन परिस्थिती तांची बरी नासली, घडये तांचे कडेन दुडू नासले, घडये कसल्या कारणाक लागून घडये आंकवार उरल्यांत, तांकां बरे नदरेन पळोवया आनी तांकां आमचो सहकार दिवया, तांकां आमचो सांगात दिवया. ती एकसूरपण अणभवतात घडये जाणटे पिरायेर, घडये उतार पिरायेर तांकां जाणट्यांक कोण आदार आसना, तेन्ना तांकां आमचो आदार दिवया, तांची खबर घेवया, तांची खबर घेता आसतना तांकां भेट दिवया, तांचे दूख कोश्ट आमी आयकुया. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भावा भयणीनो, मारयेचो मोग सांगात आनी तांकां सांगात मागुया. आयज आमी आंकवार मारयेक मान दिता आसतना ती आंकवार आसली. आंकवारांनी एकसूरपण अणभवचें न्हय, आंकवारांनी आपणाक सांगात नासतना जिवचें न्हय, पूण आंकवार मारया तुमच्या सांगाता आसा, कारण ती आंकवार आसली. आनी आमचो हुस्को जावं दी तांकां सांगात दिवंक. आनी आंकवाऱ्यानो, तुमचें जिवीत देवाक भेटुयात आनी देवाक मानता तसलीं जावंक ह्या मिसा बलिदानान तुमकां कृपा आनी बळ मागुया. आंकवार मारिया आंकवाऱ्यांक समाधान दिता आनी बुजवण दिता. तरीच बुजवण आनी समाधान आंकवार मारये कडेन मागता आसतना कांय आमची मागणी आमी जेजू मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी, याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी आपले पोरचे मदें आसलोल्या सगल्या आंकवारां सोवें खेरीत हुस्को दाखोवंक आनी तांकां एकसूरपणान तांकां भेट दिवंक तांकां देवा बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे तूं आयक, आनी आमची काकलूत काकलूत कर, काकलूत 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 कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपले राजकारभार चलयतना एकसूरपणान जियेतलें सोवें ओदीक हुस्को दाखोवंक आनी तांकां घडटा ते भाशेन आपलो आदार दिवंक तांकां जाणवाय आनी कृपा बापा लागीं मागुया. दुनियान देवा आमचे मागणे तूं आयक, आनी आमची काकलूत काकलूत कर, काकलूत 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 कर. देव आमचो सगल्यांचो खूब मोग कोत्ता. आमकां कितें गरज तें तो आमकां फावो कोत्ता. तर आमी ताच्या राजाच्या नेमा पोरमोणे चलोवंक आनी आमचो बोरवासो आमी देवाचेर दवरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दुनियान देवा आमचे मागणे तूं आयक,
देवा आमचे मागणे तू आयक आणि आमची काकलूत काकलूत कर आणि आमची काकलूत काकलूत कर काकलूत 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 कर जायतीं आमची भावा भयणां आपलें जिवीत जेजूची बरी खबर परगटूंक खोर्चितात. सगळें आपलें सोडून जोडली मोडली जेजूचे मोहिमे खातीर वावुरतात. असल्या आमच्या भावा भयणांक देवान आपलो आदार दिवंक ताचे पासत बापा लागीं मागुया. दुनियान देवा आमचे मागणे तू हाय दुनिया देवा आमचे मागणे तू आयक आणि आमची काकलूत काकलूत कर आणि आमची काकलूत काकलूत कर काकलूत 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 कर व्हडा बोरवाश्यान आमी वेलेंकनी सायबीण मायेच्या पांयां लागीं येतात तेन्ना सायबीण माय आमकां सदांच आपल्या आसऱ्या खाल घेता आनी आमचेर आपलें बेसांव घालून आमच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटा. तो रोसले आमचे सोर्गीचे मायेचेर आमी सदांच पातयोन रावूंक आमकां बापा लागीं आदार मागुया. दुनियान देवा आमचे मागणे तू हाय दुनिया देवा आमचे मागणे तू आयक आणि आमची काकलूत काकलूत कर आणि आमची काकलूत काकलूत कर काकलूत 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 कर भोव दयाळ बापा या आमच्या भयणींनी आमच्या नांवान केल्ली तुवें मागणी स्विकारून घे. आमच्या मनांत आमच्या काळजांत जायतीं चिंतनां जायते आवडी आसात ती सगळीं तूं वळखताय. आमचे गरजे प्रमाणे ती आमकां फावो करताय तर ती आमकां दी म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार गीत गावयात. स्वीकार तूं कर आमकां. दोगोवां कोण्याचो सोरो दाका फुलांचो वेचयता गुट मोगाचो सोमयांनी मोग तुजो उंडान एकवटांचो देवी कानान कोसो आनी कोयो बापा भेटोन दिता हांव तुका मानून तुगे बापा स्वीकार तूं कर आमकां आनी गोंयो बापा भेटोन दिता हांव तुका मानून तुगे बापा स्वीकार तूं कर आमकां. म्हज्या बाबा भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे भविश्य सभेच्या आदाराक सुरवेसपूर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजाप म्हणून ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो भोगतीन आमी उगडास करता आनी तिचे दिनवासणेचें गीत गावून तुजी कोनवाळाय आमी वाखाणटा. शेकांचे एक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता. सर्व काळी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वण्णार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोषान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaracio sorves botun, surgari sozar boljat, tuja vojvovan, utsorgi tu kazujzun, utsorgi tu kazujzun, Sorbes poracinavi et adacazun Utsorgitu kazuizun Utsorgitu kazuizun बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्याने सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. The word that's so good for go to ya. Somia Jesu ami ondo kata ani ekas gidle pieta gidle pauki tu vojvovanesu ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परम आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भागिवंत बाबा ती सगायराज आमच्या गोवळी बाबा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां जिश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या जाग्यार ह्या मिसाची भेटीन हाजीर आसलेल्यांची तांच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यांची खिरीतपणी आंकवारपणान जियेतल्यांची तशेंच ह्या दिसाक ह्या वेळार जायत्या जाणांक मागण्यांची गरज पिडींक कश्टांक सांपडलेल्यांची आनी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती तिचो पोती भागिवंत जुसे भागिवंत दवरून दोता
आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व दोनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून आंकवारपण म्हणल्यार देवाक भेटोवप आंकवारपण म्हणल्यार आपणाचें जिवीक देवाक देवाचे सेवेक अर्पण करप तर हेंच करूंक आमकां बापाच्या आदाराची गरज म्हूण वळखून सगळीं बरोबर आमच्या बापाक आमी उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवासन रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. आमेन. सासणाच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जजी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सेम्याची शांती सदां काल तुमची सवी आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरी संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत आमची काकलूत आमची काकलूत गो देवाचे शेरी संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत आमची काकलूत आमची काकलूत देवाचे शेली संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती आमकां शांती आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात. नंबर D27 म्हज्या देवा तूं सूर बरो गायनात जलाचेर. सगल्यांनी कोमन्याव जिबेर घेवचो आनी कोमन्याव घेतकूच दुसऱ्यांक कोमन्याव घेवंक सुवात करची आनी मातशी फाटीं सरचें. Okay, if there are any religious sisters among the crowd, please come forward to distribute the communion. कोमन्याव फकत जिबेचेरूच घेवचो म्हूण मागता.
मोच्या देवाक तूं सोर बरो रोस्तार म्हजो दोनी कोरो सगल्या काळजान न्हीदभोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो सगल्या काळजान न्हीदभोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता कितलो मोजो मोगू केलोय म्हाका राखलोय म्हाका पोसलोय एक मोजो ओपरा सोंसलोय ह्यान कोणाकलो म्हाका राखलोय एक मोजो ओपरा सोंसलोय ह्यान कोणाकलो म्हाका राखलोय देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता तुज्या रोगतान तुज्या मासान म्हाका पोसताय व्हडा मोगान मोचे खातीर खुर्सार मेलोय स्वर्गांत आयजी म्हाका केलोय मोचे खातीर खुर्सार मेलोय स्वर्गांत आयजी म्हाका केलोय देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता थोडो वेळ ओगेपणान सारुया जेजू आमच्या काळजांनी आयला आमचेच भितर आमी जेजूक दिनवासूया आर्गां दिवया कोणे आपणा बसत माग म्हूण सांगला तांचो उगडास करून तांचे बसत मागुया प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सर्वणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्ल्याय आंकवार भारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सदांचे भाशेन कोंकणी मीस ह्या सुवातेर 10-15 जातलें तशेंच कुमसारां सकाळीं 8 ते 9:30 आनी सांजे 4 ते 6:30 आनी जर मोदें मोदें तुमकां दिसता कुमसार जावपाक जाल्यार इंग्लीश भाशेन आनी दुसरे पाद्री आसतले तांचे कडेन तुमी जावं येता तशेंच 3 तारखेर कॅरिस्मॅटीक हांगा जमात आसतली हांगा प्रेज एंड वर्शीप आसतलें सांजेच्या 3 ते 4 वाजता
4 ते 5 4 ते 5 3 तारखेर हांगाच हेच सुवातेर सगळ्यांनी वांटो घेवचो. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. हो पिडेवंतांचेर खेरीत आशिर्वाद घेवंक आमच्या सगळ्या पिडेवंतांक आमचो उगडास कर पिडेवंतांचो उगडास करुया. आमचे मदें जायती पिडेवंत आसात घडये घरा कडेन पिडेवंत आसात तांचो उगडास करुया आनी खतखत्यान तांचे पासत हें प्रार्थन भेटोवया आनी तांचे पासत आमी मागुया. समी जेजू बरें करीत सगळे तरेची पिडा शिडा काडीत गेलो. पिडेवंतांचो परामोस करूंक तांचेर हात विस्तारूंक आनी आपल्या नांवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आपल्या शिसांक ताणें आज्ञा दिली. ह्या समारंभान भावा भयणीनो पिडेवंतांक देवाच्या आधीन करुया. सगळी कुडी आत्म्याच्यो दुखी सोंसणीकायेन बघून आनी जशें ती क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणांत भागेली जाल्यात तशेंच तांचे बुजवणेंत आपणाक वांटो मेळटलो म्हूण जाणो जावं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो भागुयात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवी आसूं आनी तुमकां सांबाळूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे मुखार तो आसूं तुमची राखण करूंक तुमचे फाटल्यान चलूं तुमचेर तो नदर दवरूं तुमकां सांबाळूं आनी तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आनी हांगा हाजीर आसलेल्या समेस्तांचेर सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सवी आसूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उरूपकार. आतां वेलकांनी सायबिणीचे नव्यानाचे मागणे आसतले सगळ्यांनी राचे. भलायकेचे सायबिणीक नोवेन वेलांकानी एबो पोवीत आंकवारी बोपोवीत त्रित्वेन तुका सुरवेकता जेजूची आवय जावंक विचून काडली तुका देवपूत मुनीस जालो ते घोडये आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना बगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटा मोज्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरें ही खुशालकाय आनी हो संतोष सोडोवंक आनी वाडोवंक सोदता. ए दुखवलेल्यांचे माये तुवेन हे खुशालकायेचो उगडास काडटेल्या एखेरीत शेकाय बसायल्या तोर ती शेकाय माका या मोज्या गोरसांनी तुज्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटले तोर ताचेर खरो विश्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दिमून हांव तुजे कडेन विनोती करता. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर ना तोर म्हाका गरज ती कुरपा मागून घे. हांगा तुज्यो गोच्यो उक्त्यो करच्यो. ह्या नोवेना गोरवी हांव तुजे मोजोतीर आसलोलो मोजो खोल विश्वास दाखोवंक सोदता. तर तेच खुशालकाय जी खुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान आसतना भोगली मोजे मागणे आयकून घे. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पोच येता आसा ऑस्ट्रिया मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू Bagay breda chemai ama papia gativ nadikor ata nemcha munnecha vidaramen. नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस पोच देता ऐसा ऑस्ट्रिया मध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूत जेजू Bagay breda chemai ama papia gativ nadikor ata nemcha munnecha vidaramen. नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस पोच देता ऐसा ऑस्ट्रिया मध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूत जेजू Bagay breda chemai ama papia gativ nadikor ata nemcha munnecha vidaramen. नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस पोच देता ऐसा
ओस्ट्या मदें तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू Baghetti predace mai, amabapia gativ nadikor, atanemcha munnacha viraramen. नमान मोरे कृपेन बोलोले सोरेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्ट्या मदें तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू Baghetti predace mai, amabapia gativ nadikor, atanemcha munnacha viraramen. नमान मोरे कृपेन बोलोले सोरेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्ट्या मदें तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू Baghetti predace mai, amabapia gativ nadikor, atanemcha munnacha viraramen. नमान मोरे कृपेन बोलोले सोरेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्ट्या मदें तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू Baghetti predace mai, amabapia gativ nadikor, atanemcha munnacha viraramen. नमान मोरे कृपेन बोलोले सोरेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्ट्या मदें तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू Baghetti predace mai, amabapia gativ nadikor, atanemcha munnacha viraramen. नमान मोरे कृपेन बोलोले सोरेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्ट्या मदें तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू Baghetti predace mai, amabapia gativ nadikor, atanemcha munnacha viraramen. ए देवाचे माये हे देवाचे हे माये, मोजे मोचे नमान तुका नमान तुका गाब्रिएल बोरव्यान गाब्रिएल बोरव्यान केल्ल्या नमना सांगाती नमना सांगाती मानून घे नमान कुरपेन बोललोले हे मोजे नमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव अंतरेकता ए सोंसतेल्यांचे बुजवणदारे देवाचो पूत मुनीस जाल्लो तेन्ना तुका संतोष भोगलो त्याच संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो तुका भेटयता हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता जे खतखत्यान तुझे काळीज जेजूच्या मोगान लासताले मोजी खालती मागणी आयकून घे आनी मोजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय आमेन नोवेनाचो तिसरो दीस नमान मोगाचे माये पवित जिविताचो तू आमचो नमुनो संवसारांतल्या संतोषाक पाट वळू तुवें तुकाच देवाक भेटयली आनी तेंपलान मागणे करून तुझे दीस सारले पूण आमी जे बावतिस्मा वरवीं देवाक भेटल्या आमी आमच्या बावतिस्मा दिसा दिल्ले बसावणे विश्वासी रावंक नात जायते पावटी आमी चुकल्या आनी अविश्वासी भुरगीं कशी वागल्या आमी संवसारी खोसप्यांक बुरल्या आमच्या पातकांक वरवीं आमी आमच्या सोडवणदाराक अपमान केला नश्कोलोन माये आमकां पातक्यांक देवाची काकू हाडलेले आमी सोर आमच्या पातकाची दूख दवरता आनी तुजे मोजोती देवाची दया आनी बोगसोणे मागता तुजे मोगार हात आमकां उगोड हे तोरेन आमी क्रिस्ताचे जिवे उदक तुझ्या गोपान पियोंक पावूं आमेन उद्गाराची प्रार्थना देवाचे माये म्हजो उगडास कोर ए भाग्यवंत तांकवारी आनी माये तुजो हांवें सदांच उगडास करून म्हाका आदार दी ए भाग्यवंत आंकवार मारे देवाचे माये जेजू लागीं म्हजे पासत माग ए निर्मळ ओस्तोरे जेजून म्हाका भायर घालून केदी
केदीन निर्मिनाकाय मारिये म्हज्या काळजान तुजो मोग करूं आनी म्हजे जिबेन तुजी तूस करूंक केन्नाच हांवें थांबना जावं निर्मी माये जेजू खातीर तुज्या व्हडल्या मोगा पासत हांवें ताचो मोग करूंक निर्मी मारिये हांव तुजो एक खालतो चाकोर जावं निर्मी मारिये हांव सगलोच म्हाका तुज्या हातान घालता तूं म्हाका मानून घे आनी म्हाका सांबाळ मारिये म्हज्या मरणाचे निमाणे घोडयेर पोरयान तूं म्हाका सांडी नाकाय नमान मारिये तूं म्हजो आसरो म्हजे पासत माग तुजेरूच हांवें सगळ्या म्हज्या काळजांत बरवसो दवरला मारिये तुजेर बरवश्यान पातयेवन रावता तांकां तूं केदीन सांडी नाकाय तुका जाय जाल्यार मारिये तुजेर पातयेन रावतात तांकां सोडवून मेळो नासतना केन्नाच उरोना नमान तुका देवा बापाचे दुवे नमान तुका देवा पुताचे माये नमान तुका पवित्र आत्म्याचे पोतिनी नमान तुका देव पवित्र वृंदादेच्या तेंपला भाग्यवंती माये अदृष्टांक सांपडलेल्याच्या आदाराके अस्कोतांक आदार दी पोरचे खातीर माग पाद्री खातीर आनी देवाक भेटलेल्या आंकवारी खातीर विनंती कोर तुझे पवित्र आनी व्हड नांव वाकांतात ताका तुजी खेरीत मोजो फावो कोर तूं कोरी आवय मोन आमकां दाखय एबो निर्मळ आंकवारी आदामाच्या सगल्या चोलया मोदें खालती तूं आमकां तुजेच सारकी खालती आनी निर्मळ कोर पातकाचे बांदपास सोडय कुड्ड्यांक उजवाड दी आमकां एक निर्मळ आनी बागीवोन जिवीत दी हे पोरी एका दिसा तुज्या सांगाता तुज्या पुताक आमच्या दोनयांक आमी बगूंक पावूं आमेन शॉर्टा गायन करूयात नमान मुरिये Noman murie Noman tuka kurta Balka ami balka tuji Harga tuka dita Donu iye asota Ulo tuka marta Rakon amci rakon kotai mon Azan tambin wastau Akwari morie mogar maye Kitli dulok dirmol Disnyan dip kai kai